संयुक्त वीज नियम आयोगान गोंयांत वीज दरवाड लागू केल्या। गोंय सरकार वीज तयार करिनात। सरकार सेंट्रलांतल्यान वीज विकती घेता। तशेंच विजेचो दरूय सरकार थारायना। ताचे खातीर JERC ही संस्था थारायता। युनियन टेरिटरी आनी गोंय सारखे धाकट्या राज्याक हो दरवाड लागू जाता। हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे हांणी सविस्तर म्हायती दिल्या। पळयात। संयुक्त वीज नियामक आयोगान काल गोंयान वीज दरवाड लागू केली। आता वीज दरवाड कशी जाता म्हणजे लायटीची जी बिलां आसा ती वाडटा कशी हो प्रोसेस आमी मातसो समजून घेवया। गोवा सरकार वीज तयार करिना। आमी सेंट्रल ग्रीड जे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर त्या ग्रिडांतल्यान आमी वीज कांय घेतात। जी थर्मल पावर आसता म्हणजे कोळसो जाळून तयार केल्ली वीज आसता। दुसरी वीज आसता ती सोलर युनिट्सचे तयार करतात। आता रूफटॉप सोलराची एक स्कीम सरकारान काडल्या ती वीज सरकार घेता। तिसरे जे आसा ते आसा एटॉमिक वीज म्हणजे कैगा हांगासर न्यूक्लियर पावरची प्रोजेक्ट आसा थंयच्यान आमी लायट घेतात। हे सगळ्याचो विचार करून जी आमकां लायट सरकार दिता हाचो दर सरकार थारायना। तेचे खातीर जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणजे कमिशन JERC अशी एक स्वायत्त संस्था आसा। युनियन टेरिटरी आनी गोंय सारख्या धाकट्या राज्याक ती JERC लागू जाता। दर वर्सा गोंय सरकारचे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा ते एक अंदाजपत्रक तयार करता म्हणजे लायट खरेदी करपाक कितले पयशे लागतले, लायट डिस्ट्रीब्यूट करपाक कितले पयशे लागतले आनी कंज्युमर जे ग्राहक आसात तेंच्या कडल्यान आमकां कितली येणावळ येतली। हातूंतलो जो डिफरन्स आसा तो डिफरन्स जर राज्य सरकारान बजेटरी प्रोविजन करून जर भरलो जाल्यार वीज दरवाड जावची ना। सरकारान जर तो डिफरन्स जर भरूं ना जाल्यार तो जो डिफरन्स आसा तो कंज्युमरा कडल्यान वसूल करचो पडटा। तेका लागून आता 10 ते 15% जी इलेक्ट्रिसिटी तारीफ आसा ती सरकारान वाडयल्ली आसा। सरकारान वाडयल्ली म्हणजे कित्याक सरकार ते वसूल करतले। JERCन ऑर्डर दिल्ली आसा वाड करपाची।